France, A11, page 5. 모두게다 대화 두암 소시고 지위 두가베 도위다 대화 두암 소로 두가 보수 모두게다 대화 두암 소시고 Kabetonita Rapa Buddha Katmia Mondo Moi Matsasna Rapa Buddha Katmia Mondo Moi Matsasna Rapa Buddha सगळ्यांचे बरं दिसत्यो दिनवासनेचे बलिदान बेडयता स्टीफन एड्रिक de Almeida केद भाशेन ताचे इंतेसां पासत मागुया मावकलायला जल्माचो दीस समृक्ता जॅट्रुडस रबेलो डॉमिनिक डिकोस्टा जोशुआ अब्रियो आग्नेलो मोंतेरो आनीक अभिनिशा राज केद भाशेन तेमंतांचेर आशिर्वाद घालून आमी मागुया अमारल ह्या वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता फातिमा रॉड्रिगीस एना फ्रांसिस्का फेर्नांदीस सिएना पेरेरा नोएल रॉड्रिगीस बेरिल रॉड्रिगीस कॅजिटन डिकोस्टा ब्रायन जॉर्ज अविनाश पिशेतो आल्फ्रेड पेरेरा आनी बेनेडिक्ट पेरेरा हे सायबिरमाची भेट ह्या कुटुंबांत जाता सांतिसिमो नोएला फेर्नांदीस तोंद्रे आग्नेलो डायस नायराले मोरोड अबेल लॉपिस अमारल बेर्नार्डो बारेटो व्हडलेंबाट 3 सिजर माशादो कार्दोस पाडो लॉरेन्स डिकुना केरंत एस्परन्सा पेरिस पियाले मोरोड लॉरेन्स फेर्नांदीस सायबिरमाची भेट ह्या कुटुंबांत जाता तेन्ना केद भाशेन सायबिरमाचे विनवणेन ह्या कुटुंबांत शांती कुशालकाय बरेपण वचो म्हूण आमी मागुया बापाचे आनी बुधाचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपूट तुमची सोबे आसूं तुमची सोबे आसूं मोगाच्या भयणी भावांनो सेवा धर्मीक वरोस सोपोट येता आनी आयज आमी साद्या काल्याचे 33व्या आयतारा पवित्र सभा विशीं गरिबाचो दीस पाळटाव आयच्या सेवा धर्मीचो विशय जावन आसा गरिबां आनी भुरग्यां सोबें दुलोबायेन चलूंक सासणाचें जिवीत जोडचे दिशेन बरवशान जिवया आमच्या पासूत मरून पुणोन जिवन जाल्लो जेजू नव्यान येतलो आनी भावार्थान रावता ताची भेटेक आमी सासणीक जिवीत आमी तयार जाताना बऱ्यो करण्यो आमच्या जिवितांक नेटोवंक गरजेचे गरिबां आनी भुरग्यां सोबें दुलोबायेन वांगली सासणीक जिवीत जोडचे दिशेन आमी पावल्यां आनी मारतल्यां ह्यो करण्यो ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान आमकां कृपा मागुया म्हजे बीन मानू ही संवसारची यात्रा आमी कोत्ता तेन्ना 2 दिसाक बरें जिवीत आनी बऱ्यो करण्यो गरजेच्यो जावन आसा कित्याक बरें जिवीत आनी बऱ्यो करण्यो सासणीक जिवीत सोडून घेवंक आमकां आदार दिता तर 2 दिसाक आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत ज्यो अस्कोते आसात त्यो आमी पयस करूंक वारूंक आनीक दर एक सुयेग आमकां मेवता
जावं गरीब सोबे दुबळ्यां सोबे ओस्कोतां सोबे भुरग्यां सोबे ही बरी कोरणी आमी आदारूं त्याच बापाची कृपान बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या परिधानांत मागुया आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें मोगाचें आनी पेकोवणीचें जावं पातकी ओस्कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर हांव पातकी म्हणया हांव पातकी सरपोत विदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध हे बस सदभाग्यान सदांच वार मारे सगल्यांक देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पोदबिदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक Somiaka kutko, Risaka kutko, Risaka kutko, Somiaka kutko, Somiaka kutko. Mój madeva, usori, Alisha Titacha Isha Sosari Sorbes Porateva Sorgicharaya Sorboveda Deva Baba Amituka Nomoska Kordao Amituka Irvasnao Truchator Voiva Vason Amituka Vakantau Somia Jesu Krista Papaja Egnasura Somia Deva Deva Jesheri संसाराचे बाप काढाय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या पोसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्याचा दाती देव बापाचे मोहिमे Jesu Christa, eklosu Bobi, eklosu Ishvor, eklosu Borisov. Amen. Pratuya, todo sobre o gisrão, तुमचे कास्की ते सं देवा मुखार दुरात सर्वेस्परा आमचे देवा तूं सगल्या देण्याचो रुचणार आनी दोनी तुज्या असल्या दोनयांची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी सासवंत सूख देखून तुजे भक्तीन आमकां सदां संतोष मेळो सकोर आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरदेव तुजी सवय पवित्र आत्मेच्या कोणान जेताय राजबोध चलयताय सासणाच्या सासणाक माक्यास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप जोलट्या आकट्या पोरी एक दीस लागीं पावता आनी सगलीं गोरिश्ट मनशां आनी खोटे करता तीं सुकलोल्या
तोंडा सारकीं जातलीं. तांचे मूल आनी ताल दवरिनासतना लागीं पावला तो दीस तांकां उलपायतलो. दालवराचो सवेस्पोर अशें म्हणटा, पूण तुमकां म्हजे नांवाची भोक्ती करतल्या प्रामाणीकपणाचो सुर्या पोळजोळत आनी तांच्या किरणांनी भलायकी आसतली. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब गावून जातलो. मनशाची न्याय नीत करूंक सर्वेस्पोर पोडे आयलो हे स्त्रोत आमी हे पोरी गावुया. मनशाची न्याय नीत करूंक सर्वेस्पोर पोडे आयलो. आनीक पोडी गावुया. मनशाची न्याय नीत करूंक सर्वेस्पोर पोडे आयलो. खीण करून हातान दवरून वेगवेगळी वाजोंत्रां गावन सर्वेस्पोराक गितां गाव तुरतऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्पोर रायाची तोरनीत वाखाणणी कोर. जबाब. मनशाची न्याय नीत करूंक सर्वेस्पोर पोडे आयलो. दर्या तोर उपोत भरला, दर्याची गाज आयकूंक दी. प्रितूम वस्ता जिव्यांनी तांचो आवाज आयकूंक दी. न्हिदोनीत तालून पेटून प्रबोध आदारून सोदोस. जबाब. मनशाची न्याय नीत करूंक सर्वेस्पोर पोडे आयलो. सर्वेस्पोर पळे आयलो. आखे प्रितुमेचे तो मनसुबी करूंक आयलो. मनशाची नीत करतलो आनी समेज स्पोर्जाची न्यायनितीन जातली जोडटी. जबाब. मनशाची न्याय नीत करूंक सर्वेस्पोर पोडे आयलो. दुसरें वाचप बागेवोन पावलोन तेसलोनिकांक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आमच्या देख तुमी कशी घेवंक जाय ती तुमी तोर जाणोत. तुमचे मदें आमी आसल्याव तेन्ना आमी बेकार नासल्याव. न्हय म्हूण कोणाच कडचें फुक्यां जेवंक ना, पूण तुमकां कोणाकूच आमी जोड जायना जावंक कोश्ट करून आनी हारपीत जावंक आमी दीस रात वावर केल्यात. आमकां स्वताय नासली म्हूण न्हय, पूण तुमी आमची देख घेवची खातीर आमकांच तुमचो नमुनो करून दवरूंक आमी अशें चिंतलें. देखून आमी तुमचे मदें आसल्याव तेन्ना आमी तुमकां दिला तो नेम असो. कोणाक वावर करचें कशी ना तर ताणें जेवची न्हय. तुमचे मदें थोडीं जाणां बेकार भोंवतात आनी सगल्यांक घुस्तळटात म्हूण आमी आयकल्यां. तसल्यांक आपल्या हातांनी गुपचीप वावर करून पोट भरात म्हूण सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी हुकूम घालता आनी तांच्या लागीं परतून मागता. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडुपकार. सगळीं उबी रावन उद्गाराची गायन गावुया. B10:5-27 B10 पेज 27 आमी 7वो श्लोक गावचो.
Soy salves mora, 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 soy salves mora. 대박이 우도라이 거라니 티수바니 아리다치 것이 발다니 티수바니 Soy salves mora, 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 soy salves mora. Survispo tumche sovejasu. Luce sovejasu. Luka pormone Jesu Christace शुभवर्तमान. Oi moduka somia. देव मंदिराची गजाल करून ते कांय बऱ्या फातरांनी आनी भोक्तीदानांनी नेटयलां अशें म्हणटल्यांक जेसून सांगलें. तुमी जें पळयतात जाताचो फातरार फातोर उरचो ना तसले दीस येतले. ते सामके मोडून उडयतले. तांणी ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी, हें केन्ना घडटलें आनी हें घडोवंक लागच्या सुमाराक कसली खुणां जातली? ताणें म्हळें, तुमकां कोणें फटयना जावंक सोत्रायेन रावात. तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन आपुणूच तो काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले. तुमी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात. तुमी झुजां आनी बोंदाची खबर आयकशात तेन्ना आकांतू नाकात. हें पयलें घडोवंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्राचेर राष्ट्र आनी राजाचेर राज उपरासतलें. हांगा थंय व्हडली भुंयकांप जातली. वशाची पिडा येतली आनी भूक पडटली. अंतराळार भिरांकूळ घडण्यो आनी व्हडल्यो कुणां दिश्टी पडटल्यो. पूण हें सगळें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतले. तुमकां देवस्थानाचे आधीन करून बोणकोणींत घालून राजां आनी राजपालांच्या फुड्यान ओडून व्हरून धुमाळो दितले. स्वताची गोवाय दिवंक हो तुमकां सोयेक जातलो. म्हणटूच कसलो पोत्तीपाड करचो तो आदींच फुडें तुमी चिंतचे न्हय म्हूण घोट मोनान धरात. तर हांव तुमकां ओशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर परते उलोवंक तुमच्या सगळ्या दुस्माना कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय, भाव भयण, सोयरी दायरी, इश्ट मित्र तुमकां धरून दितलीं आनी तुमचे भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतलीं. आनी म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो द्वेस करतलीं. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नास जावचो ना. तुमचे तिराये उद्देशी तुमी तुमचें जिवीत सांबाळटल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वागाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमचें कॅलेंडर वरोस जानेराचे पयलेर सुरू जाता. पूण आमचें सेवाधर्मीक वरोस आद्वेंताच्या पयल्या आयतारा सुरू जाता. आनी देखूनच जशी आमी आद्वेंताच्या आयताराक
वो नव्या सेवाधर्मीक वर्साक लागीं सोदतात ह्या सुमार 3-4 सुमानांची ही वाचपां निमाण्या दिसाच्यो कश्यो खबरो आमकां सांगतात आनी जेजू दुसरे पावट येतलो हाचे विशीं ती उलयतात. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी जाणो कसलोय शेवट जावन आसा ओरोम एके नवे वस्तूचो. जशें आमचें जिविताचें भुरगेपण सोंपता तरणाटपण सुरू जाता. तरणाटपण सोंपता म्हातारपणांत आमी भितर सरता. इस्कॉल आमी शिकता तेन्ना शाळा सोंपता कॉलेज सुरू जाता. कॉलेज सोंपता सर्विसेक आमी लागता. सर्वीस सोंपता रिटायरमेंट आमकां फावता. आनी अशी आमच्या ह्या जिविताची गोत कशी. आनी सेवाधर्मूय असलेच कितें आमकां सांगता. एवरी एंड इज अ बिगिनींग ऑफ समथींग. आनी देखूनच ह्या दिसाची वाचपां शेवटाच्यो कश्यो खबरो आमच्या दोळ्या मुखार दवरतात. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू सुदैवांच्या देव मंदिराच्या निसंतनाची ही एक बाकीत कशें तो तांकां करून दिता. जेजूच्या काळार जेरुसल्यांत तांचें एक देव मंदिर आसलें. मागणे करचे जायतीं देवस्थानां वा सिनगॉग्स तांचे मदें आसलीं, पूण देव मंदिर फकत एकूच आसलें. आनीक अशें न्हय की हें देव मंदिर जायतो तेंप थंय आसलें अशें न्हय. आदीं आमी इस्रायलाचो इतिहास वाचलो जाल्यार तांचें आनीक एक बरें भव्य देव मंदिर आसलें. तें बाबिलोनेच्या राजान ताचें निसंतन केल्लें. पूण जें जेजूच्या काळार हें जें देव मंदिर आसलें तें तांणी बाबिलोने शारांत जावन ती परत निर्वाशीत कशी परत आपल्या गांवघरा आयलीं. तांणी हें दुसरे पावटी बांदलोलें हें देव मंदिर. आनीक हें देव मंदिर खऱ्यांनीच बरें सोबीत तांणी नेटयलोलें आसलें. आनी अशें म्हणटात त्या काळार इट वॉज वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड. सामकें इतलें सोबीत हें देव मंदिर आसलें. आनीक जुदेवांचो एकवटाची कुणा कशी हें देव मंदिर. आनीक जायतो जुदेव लोक ह्या देव मंदिरान दे वूड टेक प्रायड. सारकी गोरवान मिंजाशीन ती कशी भरताली. आनीक आयज जेजू ह्या देव मंदिर ताचें निसंतन जातलें म्हणून बाकीत तांकां करून दिता. आनी प्रितीच्या भावा भयणीनो, खऱ्यांनीच 70 AD ह्या वर्साक रोमी सरकारान ह्या देव मंदिराचें खरेंच निसंतन केलें. आनी जशें जेजू म्हणटा फातरार फातोर उरचो ना, खऱ्यांनीच ह्या देव मंदिराची घडलें. मोगाळ भावा भयणीनो, हे बाकीत हो एक संदेश ह्या जेजूच्या बाकीताचो. पूण ह्या वन ओदीक आनीक एक संदेश जेजू तांकां दिवंक सोदतालो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, जेजू ह्या देव मंदिराची खबर करतालो तेच बरी जेजू तांच्या जिविताच्या देव मंदिराची खबर करतालो. जुदेव लोक जुदेव धर्म पाळटालो कडो, पूण तांच्या जिवितांत जायतें गर्व, जायती मिंजास, जायतें वायट तांच्या जिवितांत चलतालें. आनी जेन्ना जेजू म्हणटा हे देव मंदिराचें निसंतन जातलें, जेजू तांकां सांगूंक सोदता तुमी हें तुमचें वायट जिवीत सोडिनात जाल्यार तुमचेंय निसंतन जातलें. तुमी सासणाच्या सासणाक तुमचें जिवीत तुमी सांडटल्यात अशें जेजू तांकां ह्या संदेशांतल्यान सांगूंक सोदता. खऱ्यांनीच मोगाळ भावा भयणीनो, आमी जाणा जेजू शांतीचो कुंवर अशें आमी म्हणटा, जाल्यार आयज जेजू असल्यो भिरांकूळ शिकवण्यो कित्याक दिता काय? जेजू कित्याक म्हणटा काय ह्या देव मंदिराचें निसंतन जातलें? शेवटाच्या दिसांनी तुमी भुंयकाम पडयतल्यात, सगल्याक पिडा बूक पसरलेली तुमी पडयतल्यात, तुमकांय पिडापीड मेळटली. असले संदेश जेजू कित्याक दिवंक सोदता काय? मोगाळ भाव भयणीनो, आमी जाणा जेजू स्वर्गार गेल्या उपरांत जी पवित्र सभा आसली, पयली क्रिस्ती सभा, तांकां रोमी सरकारा आड जायते सोंसचें पडलें. आनी जे पिडापिडाची जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत खबर सांगता, खऱ्यांनीच पयल्या 2 ते 3 शेंकड्यांनी पयले क्रिस्ती पवित्र सभेन जायती पिडापीड सोंसली.
मोगाळ भावा भयणीनो, त्या काळार ह्यो वस्तू खऱ्यांनीच घडोवन आयल्यो, पूण आमच्याय काळार कितें तरी संदेश आयज जेजू आयज आमकां दिवंक सोदता. मोगाळ भावा भयणीनो, जशें देव मंदिराची जेजू खबर कोत्ता, आमचें जिवीत जावन आसा एक देव मंदिर कशें. आनी देखूनच जेजू आयज आमकां सांगूंक सोदता, तुजें जिवीत जावन आसा एक देव मंदिर, आनी तुजें जिवीत सदांच पवित्र सांबाळूंक तुवें वावरूंक जाय. आनी जशें देव मंदिराचें वो संवसाराचें निसणटण जाता तेन्ना भुंयकाम जातलो आनी हेर वस्तू तुमी पळयतल्यात, तेच परी आमच्या जिवितांत जेन्ना वायट भितर सोदता, जेन्ना पातकांत आमी भुलता, जायते अशें निसणटण आमचेच भितर जालेलें आमी पळयतले म्हूण जेजू आयज आमकां सांगूंक सोदता. आनी खऱ्यांनीच प्रितीच्या भावा भयणीनो, जेन्ना आमी पातकाक लोबडलोलीं आसता, जेन्ना बरें तें करचें सोडून वायट आमी आदारता, तेन्ना खऱ्यांनीच आमचेच एक निसणटण आमचेरूच एक शिराप कसो आमी मागून घेता. आनी असल्या वेळार आमच्याच जिविताक एक पिडापीड कशी आमीच ही सुरू करता. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां, मालाकी प्रवादी आमकां सांगता, जी कोण वायट कोत्तात सुकलोल्या तोंडा परी ती लासून तांचो भस्म जातलो, पूण जी कोण बरें कोत्तात तांचेर प्रमाणीकपणाच्या सुर्याचो प्रकाश उदेतलो. मोगाळ भावा भयणीनो, ही वाचपां शेवटाची खबर सांगतात खरी, पूण आयज ती आमकां संदेश दितात, तो जावन आसा आमच्याच जिविताच्या शेवटाचो संदेश. आनीक आमचो एक दीस शेवट जातलो म्हूण जेजू आयज तुका आनी म्हाका उगडास कोत्ता. पूण आमचो शेवट जाता तेन्ना आमच्या जिवितांत तर बरेपण देवाक मेळ्ळें जाल्यार सासणाच्या सासणाक आमी देवाशी जियोंक पावतलीं अशें जेजू आयज तुका आनी म्हाका सांगता. मोगाळ भावा भयणीनो, आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलां, भाग्योन पावलू तेसलोनिकारांक बरोवन त्या लोकांक तेसलोनीचे पवित्र सभेक सांगता, वावरात तुमी आडसायेन जिये नाकात. जायते पावटी मोगाळ भावा भयणीनो, आमच्या जिवितांत अशें घडटा. क्रिस्तांवां कशी आमच्या धर्मा विशीं सगळी शिकवण बेस बरी आमकां आसा, पूण ही शिकवण आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालून आमच्या जिवितांत पाडूंक जायते पावटी आमी फाटीं सरता. जायते पावटी ओत्मीक वाटेन आमी आडशी जाता. आयज भाग्योन पावलू ह्या वाचपांतल्यान तुमकां आनी म्हाका उगडास कोत्ता. ओत्मीक वाटेन जी आडसाय तुज्या जिवितांत भितर सरल्या ती भायर मारूंक तूं शीक. आनीक दर दिसाक पवित्रायेन जियोंक तूं तुजो प्रयत्न चालूच कर. मोगाळ भावा भयणीनो, आनीक एक संदेश ह्या वाचपांतल्यान आमी आयज घेवंक जाता. जशी जुदेव लोक ह्या देव मंदिराक चिटकून कशी आसली, जायते पावटी आमच्या जिवितांत जायती गिरेस्तकाय, जायती दान दौलत देवान आमकां दिल्ली आसा. आनीक ह्या संवसारांत आसतना जायते पावटी आमी ह्या गिरेस्तकायेक गूल जाता, हे गिरेस्तकायेक लोबडोता आनी दुसऱ्याचें चिंतूंक आमी विसरता. आयज आमच्या गोंयांत आमी हो गरिबांक भेटयलोलो आयतार समारंभता. मोगाळ भावा भयणीनो, आयज आमचे मदें जायतो लोक गरीब आसा आनी खऱ्यांनीच आर्थीक वाटेन जायतीं जाणां गरीबसाण भोगतात. जायत्या लोकांक फावो ती नोकरी ना, जायत्या लोकांक रावोंक फावो तें घर ना, जायत्या लोकांक फावो तें जेवंक दिसाचें एक लेगून जेवण मेळना. आयज जेजू तुका आनी म्हाका सांगता, तुका हांवें ही गिरेस्तकाय दिल्या ती तुज्याच उदारपणाक पासत न्हय, पण तेंच जाल्यार तुजी गिरेस्तकाय वापरून दुसऱ्याक आदार दिवंक, तुज्या गिरेस्तकायेंतल्यान दुसऱ्याच्या जिवितांत कुशालकाय हाडूंक, दुसऱ्याचें जिवीत संतोश भरीत करूंक हांवें ही गिरेस्तकाय तुका दिल्या. तर मोगाळ भावा भयणीनो, आयच्या ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेतना सदांच आमचें जिवीत प्रमाणीक करूंक आमी वावरुया. आनी जी गिरेस्तकाय, जी बरेपणां देवान आमकां दिल्यान तातूंतलें इल्लें तरी काडून दुसऱ्यांक दिवन दुसऱ्यांचें जिवीत कुशाल करूंक वावरूंक
त्याच देवाची कृपा हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमकां मागून घेवया. उबी रावया. हे वेळार आमचो बाबाट आमी उच्चारुया. सोत मागता देवा, सोरपोत बिदार बाबा, स्वर्गार बी विचार उचनारा, आनी क्रिस्ता ताच्या क्लेस पुताक आमच्या सुमया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबाळलो, आंकवार मेळटय सोलमलो, होस्पला काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंसर. स्वर्गाक चडलो, सोरपोत बिदार देव बापाच्या उसव्यांक बसला, तुयतांची व्यान मेल्ल्यांची मजबूत करून घेतलो. सत माता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, मुक्ताचो एकतार, आत्काची मोगसणी, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी याज्ञिकांनी आनी मोतवाशांनी आपले गौलीक कार्या जियेताना आपले जिवीत दुसऱ्यांचे आनी अदीक करून गरिबांचे आनी भुरग्यांचे सेवेक खर्चूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नावान बाबा, हे मागणे कोता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी गरिबांचे आनी भुरग्यांचे हक्क राखून आनी सांबाळूंक आनी तांचे खातीर फावो तसल्यो सवलती निर्माण करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बाबा, हे मागणे कोता तुका. आमी जावन एकल्या क्रिस्तांवान आमकां दिल्ली गिरेस्तकाय उदारपणान आनी दुलोबायेन गरिबां खातीर आनी निराधारी भुरग्यां खातीर वापरूंक आनी हे भाशेन सासणाचे जिविताची पावलां मारूंक आमकां आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बाबा, हे मागणे कोता तुका. गरिबांचेर आनी भुरग्यांचेर ओनीत जाता ती पळोवन आमी ओगी बसना जावंक पूण जबाबदारेन प्रवादीक तालो उबारून तांकां बोरवासो आनी जैत दिवंक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नावान बाबा, हे मागणे कोता तुका. बापा, ही थोडीशी मागणी आमी तुज्या फुड्यान दवरल्या. तुजे कशे परमणे ती आमकां फाव कर म्हूण आमचेर मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बेठोवनेक आमी गायन गावुया. C10. भावा भयणी बापाक भेटोवंक पान 30 आनी 2. C10, पेज 32. बापाक भेटो हांगा नाका रुबे नाका, आपल्या काळजा सोबे मोबो जेजू तुझे काळीज म्हाका. आयच्या दिसा आख्खे जिणे देवा कशी करीस देखून, मोगान बेगोन जिवीत सोडून जेजू तुझे काळीज म्हाका. जेजू म्हाका रोशे दिता, सोबेस मोचे
म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पुतभिदार देव बापाक मानता दसुनी सा म्हूण मागात. मोगळ बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी कोरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडूं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं मागता आमच्या सोम्या जेवचें नांव बीन आमेन. सोर्विस्पो तुमची सोबी आसूं तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी जी सर्वेस्परात उबारता सोर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्षे आमी करूंक पावो. सोर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोतभेताना सासणाचे देवा सोर कांय सोदताय जो क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्माक दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयलें आमकां पातकांतलीं आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आमां समेस्ता जिवीत सासणाचें आपल्या मोहिमे वस्तू प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गेचीं तुका आतां सगल्या देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Povarazo sorvis votum, Sorgali sousa, volia tucia voi voma, Usogi tu caso e sol, Sorvis poraci nami, etanaso, Usogi tu caso e sol. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्याची क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोस मरोन ससुवेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी सोमेस्ते घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणीक कोल्याचें रगत पातकांचे बॉक्स आनी मिरच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत ते बारवतलें हे म्हज्या उगड्यासाक करात. बावट्टाचो घोट परगटुया. Gesù vero, Gesù ci sarà, Gesù roviane colo. Gesù vero, Gesù ci sarà, Gesù roviane colo. बाबाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडावन सर्वोच्च खास तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कुडा रोगो शेवतोले मात सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचे विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगड्यास कर लिवा आमचे बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारीक गोवळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रीत मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबरसो दमेले ते आमच्या गोंयच्यांची आमच्या बाबा भयणांची इश्ट मित्रांची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टा गोतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पळसोलीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची मायज सांगाती बाग्यो जुजे तिचो पोती बाग्यो धर्म दिता बाग्यो जुजे वाज सामगे आनी सोर काळी तुका मानुल्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची संगताक तुजी मोहीम गावंक आमकां फाव कर जो क्रिस्ता तुज्या बुद्धा वरवीं.
त्याचे सुबोवी त्याचे सुसंगत त्याचे सुदाय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बाबा सोरबोंदून आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना म्हजे बहीण मानू 2 दिसाक बरें जिवीत आनी बऱ्यो करून येवं जो सोयेक आमकां मेवता तेच भाशेन दोबळ्यां सोबें धाकट्यां सोबें भुरग्यां सोबें हो मोग हुस्को बरेंपण केन्नाच आमी वगडायचो न्हय जाता तितलें बरें जिवीत जिवंक वावरुया बऱ्यो करून करूंक वावरुया आनी त्या सर्गीचें राय जोडून घेवंक त्या जेजून शिकयल्या प्रार्थनांतल्यान बळ आनी कृपासून एकल्याक मागुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांचो आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां कोस आनी आमकां ताणणे पयर दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निभार सर्वेस्परां सोर वायटांतली आमकां निभार देव पुराय जिवितां सबस काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबोंड्याराज क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरशें रेखता तर आमकां तुज्या उदका कुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोमयाचीच क्रिस्तांत वेंच्या धर्मतात म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय तुमच्या पयसुबीच्या बाबाटाचेर दिसकार आमचे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं सिकायक वटान सांबाळ जेताय राजबोध चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सूख निसुपाकी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण ज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कोमयाच्या वेळार आमी गायन गावया डी 40 तुजेच फाटल्यान येता हांव जेजू पान 70 आनी 1 डी 42 पेज 71 तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या ओड्या मुखेन आमी मरता जेजू आमच्या ओड्या तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या ओड्या मुखेन आमी मरता जेजू आमच्या ओड्या जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विसवसान मरणा
सुक्या जाग्यार जेजू आमचे उदकाधिकार मरणांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे उदकाधिकार तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उड्या तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उड्या कोरोना जाय तोंदरा सोड्यार जेजू आमचे शुभाधिकार आमचे निर्मोळस कोथुडी जेजू आमचे जिवीत सासली आमचे निर्मोळस कोथुडी जेजू आमचे जिवीत सासली तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उड्या तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उड्या प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेवचे मास रगत घेतला. हे संस्कारलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पसना वरवीं आमच्या काळसांनी प्रितीमोग वाडोय म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. बसूया. आयची मिसाची मांडावळ आमी आमच्या तरणाट्यांनी बरे भाशेन केल्ल्या खातीर तांकां आमचे दिनवास. फाटल्या आयतारा दिसा कलेक्शन जालां 1,27,926 रुपीज. परब बासलेली आनी परबेक हें कलेक्शन जालां. तुमकां सगळ्यांक काळसांत देव बरें करूं म्हणटा. वेनसडे आमचें कलेक्शन जालां 10,180. सेकंड कलेक्शन आमी केल्लें तें जालां 48,800. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. तशेंच फेस्ताचो हिशोब सगळो जाला. वाड्याचे धरून पयशे आयल्यात आमकां आनी मागीर 2 नोवेनाक आमी मिसाचें कलेक्शन केलां ते आनी कॅन्टीन कोत्ताले आमी 2 दिसाक. ताचे सगळे पयशे धरून भितर सरल्यात 5,86,406 रुपीज. 5,86,406 रुपीज. तशेंच मागीर एक्सपेंडिचर जायतो दुसरो आसलेलो यात्नीक बायले आयल्यात तांकां दिल्यात आनी जायत्यो वस्तू. दुसरो एक्सपेंडिचर जाला 1,11,266 रुपीज. 1,11,266 रुपीज. बॅलन्स उरला
4,75,140 rupees. 4,75,140 rupees. सगळे पयशे फाब्रिकांत इगोजीच्या फाब्रिकांत घातल्यात आनी हे सगळे पयशे इगोजीच्या वावरा पासत आमी वापरतले. म्हज्या भयणी भावांनो, जायतो सहकार जायतो आदार तुमी आमकां दिल्लो आसा. भावसना त्या दिसांनी जायतें कलेक्शन जालां. जावं कॅलेंडर, मागीर आमचें व्हडलो इव्हेंट आसलो कोरकांतार जायते. पूण तरी आसतना उदार मनान उदार काळजान तुमी हो आदार आनी सहकार दिल्ल्या पासत तुमकां सगळ्या काळजांत हांव देव बरें करूं. आनी क्रुजाय सायबिणीचे विनवणेन सगळ्यांचेर तुमच्या वावराचेर भुरग्यांचेर कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. आयज पॅरीस युथाची जमात आसा. आतां मीस जाल्या उपरांत फुडल्या सोनवारा दीस पॅरीस यूथ सांजे 5 वाजता इवनिंग विथ द लॉर्ड डॉन बॉस्को आउटशेल हांगा सुरवेतले आनी दुसऱ्या दिसाक सकाळीं ते सोंपतले मे बी 9:30 or 10 o'clock. सो तरणाट्यांनी नांवां दिल्लीं आसात. कोणूय तरी दिवचो उरला जाल्यार तेणें आयज मेरेन तुमी सांजे मेरेन तुमी नांवां दिवचीं म्हूण मागता. कित्याक मागीर दुसरी अरेंजमेंट्स करूंक जाय थंयसर रावपाचें आनी दुसरें जेवणाचें. फाल्यां आमची रोमारी पिलार पाद आग्नेलाच्या 9 वेता. मीस सांजे 4 वाजता. नांवां दिल्यान तांणी इगोजी लागीं येवची. बस सांगात ओडिशांक भायर सुट्टली. 2:30 सांजेचे भायर सुट्टली. वेळार येवचें. फुडल्या आयतारा क्रिस्तरायाचें परब मिसाचें बलिदान भायर जातलें सांजेर 5:30 वाजता. जाता तितल्यांनी वांटो घेवंक वावुरचें. नोव्हेंबराचे 25 आमची ओल्ड गोवा रोमारी वेता. मीस सकाळीं 9:45 सकाळचें जातलें. जी कोण वचूंक सोदतात तांणी आपलीं नांवां ऑफिसांत नोव्हेंबराचे 23 पर्यंत दिवचीं. डिसेंबराच्या म्हयन्यांत पोस्टोळांक भायर काडटात. तुमचे एडवर्टिजमेंट आर्टिकल दिवची म्हूण आमी मागता. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक 6:30 वाजता नोमशीन, 8 वाजता जिलाले आनी फ्रांसाले, 9:15 वाजता कॅटेगीस आनी सांजे 5:30 वाजता PPC. म्हज्या भयण मानू ह्या दिसांनी सायबरी मायची भेट कुटुंबान जाता आनी थोडीं बाबा भयणां सांजेच्या वेळार आमकां कितें ना कितें घेवन येतात, जावं जेवण जावं वस्तू. सो तुमकां सगल्यांक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. हो तुमचो हुस्को आनी तुमचो मोग आमचे सोबे तुमी दाखयतात देखून. सो देवान तुमचेर सगल्यांचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. उबे रावया. सर्विसपूर तुमची सोबे आसूं. तुमचे सगळ्या सोद पुतभिदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडोवकार. मागणें सा मिंगेलीक. सा मिंगेल मा बुडग्या लढायेच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवसराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दोलबराच्या कुंवरा देवाचे पदवेन सोयतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक येमकोणान लोटून घाल. कित्याक ते आत्म्यांचो नाश करूंक आख्या संवसाराक सोलपतात. आमीन. मिसाच्या शेवटाक गायन गावुया F17 पोवीत बेट मिसाची पान 9 आनी 3. F17 पेज 93. म्हज्या भाव भयणांनो, भायर आमचे SSP चे वांगडी आसात तांकां तुमी आदार दिवचो म्हूण मागता. Povíd bedt misaci zari kowal, surgiš Jezu,